बार्देस तालुक्यातलो काय भाग सत्तरी आणि दिवचल तालुक्यातल्या लोकांची दिवचले बाजारान गर्दी पडटा। मात जुन्या मार्केटान खंय नियोजनूच ना। पयलीं खंय बाजार शिस्तीन चलतालो, आता खंय सगळे खतखते म्हणून थळावे सांगता। 1972 सालापासून हांव हांगा आसा। बिचोलेचो बाजार म्हणजे फक्त हे ओल्ड मार्केट आसा काय ना, हे ओल्ड मार्केटा पुरतोच बाजार आसलो। आता जे न्यू मार्केट म्हणून जे तयार जाला थंय सगळी फक्त शेती आसली। ओल्ड मार्केट तशेंच उरला। ओल्ड मार्केटान व्हडलोसो काय म्हणजे विकास काय जावंक ना। बैलाचे त्यांनी 500 पेटी वाटतात त्यांना 12 म्हणजे आमचे सगळे सप्ताह म्हणजे 12 पेटी लोक माल घेऊन येताले हो चांगलं आहे ते आता मानता मिळाले 20-25 वर्सां परकी लोक आता हांगा मातसो बाजार बुधवारचो दिसता हे आता लेबर लोक नाजाल्यार लोकल लोक फाय जालो पयसो दुकान मार्केट जाय आमकां बुधवारच्या आधी च्या घेवन गावना इतलें गिरायक इतलें तर मार्केट न्हू त्यांना खूप त्यांच्यानी कष्ट करून त्यांना हे दुकान फर्स्ट त्याच्या पहिले असली पण असे झाडां आमच्या दुकाना सायडीक एक झाड आहा त्याच्या झाडा सायडीक एक म्हालो बसतालो केस मारपाक म्हणजे तो सकयल पाट धरून बसतालो मागीर हे बाय कोण थोडे हांगा येताले थोडे थंय बसताले तेजे कडेन कितें रेट आसली आमकां खबर ना तेन्ना थोड्यांक कितें करताले केस मारले की वर्सान तांदूळ दिताले। दिवचल पालिकेची नगरसेवक म्हणटा नगरपालिका खंय प्रयत्न करता, मात कोमुनिदाद आणि प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आशिल्ल्यान खंय मार्केट उबारपाक थोडो वेळ लागता। एज अ मार्केट चेअरमॅन म्हजें काम एक्चुअली पळोवपाक गेलें जाल्यार थंय खंय तरी आमकां तांचे दुकानकारांक कितें तरी थाराव मेळपाक जाय। त्या खातीर म्हाका अशें दिसता की आमची म्युनिसिपालिटी कोमुनिदाद आनी मार्केटाचे जे प्रायवेट कोण आसात तांणी जर एकठांय येवन कितें जर अशे स्टेप घेतले की आमी थंय डेव्हलपमेंटा खातीर कितें तरी करुया जाल्यार थंय बरें पडटलें अशें म्हाका दिसता। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।